न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकरान व्यापारासह मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष लिंडन परेराची भेट घेऊन 2004 सावन भाड्याच्या थकबाकी संदर्भात निवेदन भेटयलें। बाजारात तांकां वीज आनी शेडी सारकिल्यो बऱ्यो सुविधा मेळोवन दिवच्यो अशें तांणी मागलां। 2004 सगळ्या व्यापाऱ्या खातीर मडगांव नगरपालिकेन बाजारातले भाडे वाडयल्ले, पूण प्रत्यक्षात ते चालीक लागलेंच ना। आता सरकारान म्हटलां व्यापाऱ्यांक 2004 सावन भाड्याची फीचेर 10% वाड दिवची पडटली। न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान त्या संदर्भात निवेदन सादर केलें। खास करून पावसांत वीज आनी शेडीच्यो सुविधा दिवच्यो अशें मागलें। फेरीवाले बाजारा भायर माल विकतात अशी कागाळी तांणी केल्या। पालिका बाजार सांजे 7 बंद जाता, पूण हेर दुकानां 7 उपरांत ते चालू आसता। बाजारांतल्या वेपाराचेर ताचो परिणाम जाता हेंवूय तांणी नदरेक हाडून दिलें। कित्याक आमी असो थोडे 10 जाण गेल्या, कित्याक कोरोनाक लागून आमी चड लोक हाडूना। म्हणजे एक्चुअली आता आमची डिमांड हे पास जायना, आमी मार्केट बंद करून येवपा परिस्थिती जातली। कसली डिमांड ते तुझे? आमची एक पळय मार्केटात शेड आहा आनी मेन डिमांड म्हणून 2004 10% गव्हर्मेंटान वाडयलेलें भाडें आनी म्युनिसिपालिटीन आमकां तेन्ना साकून आमकां 1 रुपया घेवना, आसा तशें भाडें आमी फारीक करताले। आनी आतां आमगेले एक 2 जाणां शॉप ट्रान्सफर करपाची न्ही, हे बापाच्या नांवार पुतार करपाचे, तो एक्सपायर जालो म्हणून तेजे पुताच्या नांवार करपाचे। आनी ते 2004 तेंच्यांनी 10% आमकां आतां लागू केलें तेंकां आनी 1,34,000 एकल्यार जाल्या। हांव म्हणटा 2004 पास केल्लें तो म्हयन्या भाडी फारीक करतात, तेन्नाच्यान तुमी कित्याक लावना? आतां तुमी आमचेर जे कोरोनाच्या टायमाचेर आमकां मार्केटाक गिरायक नासतना तुमी तो 10% एकदम तुमी आमकां लायता। आमी तुमकां वाडय नाका अशें म्हणना, आमी तुमकां आतां 20 वर्सां जाल्या म्युनिसिपालिटी भाड्या आमकां डिमांड आमगे थोडे करा पास करा आनी भाडें वाडया म्हणून 5% तेन्ना म्युनिसिपालिटीन आतां इतले कॉन्ट्रोलर जाले, इतले प्रेसिडेंट जाले, इतले चीफ ऑफिसर गेले, आमकां रुपया वाडूंक नाशिल्लो। आमी म्हणटा कितें आयज वाडयता ह्या म्हयन्याक वाडयता तेन्नाच्यान कॉमेस करा, तुमी 2004 आमकां वाडूं नाका। जेन्ना आतां ट्रान्सफर जाला आतां तुमी हे प्रेजेंट चेक करा, कित्याक आमी हेजे पयलीं सगळें भाडें तुमकां फारीक केल्लें आसा। आनी दुसरो डिमांड आमचे आमी कोरोना टायमार आतां मार्केट सदांच बंद आसता, आतां आमकां 7 to 7 केलां, तरी पूण आमी 7 to 7 दवरता। आतां राखी आसा, चवथ आसा, तरी पूण आमची दुकानां आमकां रातची उगडी करपाक दिना। अख्खे मडगांव मार्केटात सगळीं शॉपां उगडी आसता, फुटपाथ उगडी आसता, सगळें ओपन करता। बार्रां आतां सीएमान उगडी केल्या 7 to 7 to 11 पसून। आनी आमचें कितें दोनो एक वेपारी आहा तांकां तुमी बंद करपाक लायता। आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी आतां सिजना टायम आमकां रातची ओपन करून दिवचे आनी फुटपाथ आहा ती सगळी क्लीन करची, कित्याक फुटपाथीचे सगळे गाडी घेवन आनी फुटपाथीचे लोक भायले येवन धंदो करून वता, ते तेंच्यांनी स्टॉप करचे, नाजाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी टिटो हो कंटिन्यू बंद दवरतले। आनी म्युनिसिपालिटीक आमी एंट्री पसून दिवपाना कोणा मार्केट इन्स्पेक्टराक, कित्याक भायले काडले शिवाय तुमी भितर कसले येवपाक कारण ना। आमचे शेडी तुमी आजून पावसाक पयर वाऱ्यान गेल्यो ते शेडी तुमी घालूना, लोकांनी कामां आहा ती कांय करूना। तुमी येता एक कॉन्ट्रोलर आयला पयर भायले मार्केट इन्स्पेक्टर कोणा वेपार धरलेलो सुपरवायझर आनी ताका वर्कर्सान धरलो, एक कॉन्ट्रोलर आयला आनी तेजे वर्कर्सा हातीन धरला आनी तांकां दिला, त्या तुपकारां काडून दिला, तो तेगे वोटर म्हणून हेणें काडून थंयचे दिला। आनी आमी आमचे कडेन तेजो फोटो आसा, आमी तो फोटो हेजे एक्शन जायना तो फोटो पेपराचेर घालता आनी ताका कॉन्ट्रोलर आमी हेका सस्पेंड करपाक लायताले म्युनिसिपालिटी, तो आमी मागीर तुमकां नांव सांगतले तेजें। तेंगे कितें म्हणटा ते आतां मॉर्निंग सान ही 4 o'clock सान ही ते कोण आतां ही वेंडर्स येता कितें कितें विकता म्हणटा ते कंटिन्यूस गार्बेज क्रिएट करता थिंगा, गार्बेजीचो भरपूर प्रॉब्लम जाता ही आनी कोण तिका पीक करना ही गार्बेजी। मागीर सेकंडली ते म्हणटा कितें आफ्टर दॅट म्हणटा ते शॉपकिपर्स आमचे सगळे वस्तू विकता म्हणटा ते सेम पीपल इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट आउटसायड ही, फुलां जावन तुगेले आनी कितें सगळे कितें कितें मेळटा आउटसायड। सो दे वॉन्ट टू स्टॉप द पीपल सिटींग आउटसायड। ते कितें म्हणटा वेन वी आर फेसिंग कोवीड टायमार आमी इतले फेस करता म्हणटा वी डोंट हॅव मनी टू पे द रेंट, नाल्यार कितें पळय बिजनस जायना म्हणटा ते तांकां जाय कितें पीपल सिटींग सरावंडींग द मार्केट, तांगे ते कितें म्हणजे मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स तेंचे सरावंडींग कितें बसता ते तांकां सगळ्यांक कार्ड म्हणटा ते। टुडे आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन टू माय मार्केट इन्स्पेक्टर्स दॅट फॉर टुमॉरो एक ड्रायव्ह करपाचें म्हणून फ्रॉम मॉर्निंग वॉट एवर टायमींग दिवना तांकां, सो सगळ्यांक थिंगासर काडपाचें म्हणून। मागीर कितें म्हणटा ते इफ दे आर रिमोट म्हणटा 7 o'clock म्हणटा आमकां आमी बंद करपाक पडटा म्हणटा। आउटसायड पळयत जाल्यार म्हणटा मार्केट इज ओपन टील 11 o'clock आसता म्हणटा 10:30 to 11 o'clock।
सो आमकां बिजनसूच जायना म्हणटा ते मागीर. सो द प्रॉब्लम इज दॅट आउटसायड पीपल सिटींग ऑन द फुटपाथ एंड ऑल, तेजेर सावन तांकां भितरल्यान हॅम्पर्ड जाता बिजनस. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर.